नमस्कार. आज सगळे माझे जे वांगडी आसा तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आणि आज म्हाका ही सरपंचाची खुर्ची मेळिल्ली आसा आणि जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा जी फुडें उरल्या करपाची जी कोणी घातलेली आसा न्हू ती आमी सगळीं मेळून वांगडाच सगळी डेव्हलपमेंटाची कामां करतली. सध्या जो महाप्रकल्पा विरोधात जो आंदोलन चालू होतं ताका सध्या सरपंच पद नाशिल्ले 2 महिने तर त्यात तुम्ही आता येयला तर त्याच्या तुम्ही कशें पळयतले? जो महाप्रकल्प चालू आसा आमी सदांच सांगला आमी गांवा वांगडा आसा आणि गांवा वांगडा आसतले. जे कितें आसा तांकां आमी दिल्ले आसा आणि ते सध्या आतां कोर्टाक गेल्ले आसा. जे कितें आसा ते कोर्ट पळयतलो आणि फाल्यां हायकोर्टान तेंची एक केस आसा आणि बाकीचे कितें आसा ते आमी हँडल करतले. आमचे कडेन जे कितें येतले ते आमी हँडल करतले सगळ्यांचे सजेशन घेवन. नमस्कार. हांव तन्वी सावंत एक सरपंच. आयज आमची बिंद्या सावंत आयज आमची 7 पंचांनी मेळोन तिका सरपंच केल्ले आसा आणि आमी 7 पंच हम 7 हे म्हणटा तशें आमी 7 पंच एकजूट आसा आणि आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वा सकयल आमची पंचायत बरे तरेन चल्लेली आसा. त्याच बरोबर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोय ही संकल्पना फुडें घेवन आमी वचपाची आसा. त्याच बरोबर कचऱ्याची सुद्दां जी समस्या आहा ती आमच्या पंचायतीन बरी तेतून हाताळिल्ली आसा. पण मदीं एक थोडे एक हें जाता कारण मातशी आमची जी जागा आसा पळय आमी MRF शेड ओपन केल्ली आसा थंय मातशी कचरो व्हरपाक आमकां गाडी व्हरपाक अलावड करिना लोकल्स. ताका लागून प्रॉब्लेम जाल्ले आहा. पण आमी कचऱ्या आतां ह्या दिसांनी कितें आहा ती सुरळीतपणे आमची आतां गाडी येता आणि कचऱ्याची सुद्दां समस्या आमी सोडयल्ली आहा. त्याच बरोबर बाकीची जी कितें डेव्हलपमेंटां आसा जी उरलेली आसा ती सुद्दां आमच्या हातान सगळी आमची सरपंच बसल्या तितून आतां आमी कितें उरला तितली बी सगळी कामां आमी करतली. धन्यवाद.